दीस बुधवार जुलैची 9 तारीख 2025. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप अध्याय 41 वळ 55 तावन 57 आणि अध्याय 42 वळ 5 तावन 7 आणि 17 तावन 26 ए पर्यंत. उपरांत इजिप्तांतय खाण उणें जालें आनी लोकान खाणा खातीर फाराव्याक बोब मारली. तेन्ना फाराव्यान सर इजिप्तकारांक म्हळें, वसा जुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें करा. सगळ्या देशांत दुकोळ पडलेलो देखून जुजेन सर्व तुपी उक्ती केली आनी इजिप्तकारांक धानी विकली. पूण दुकोळाची कठिणाय इजिप्तांत सडत आयली. सगळे संवसार असो लोक जुजे कडची धानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयलो. कित्याक सगळ्या संवसारार दुकोळ कठीण जाल्लो. इस्रायलाचे पूत हेरा सोवे धानी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयले. कित्याक सगळ्या कानान देशान दुकोळ पडलो. जुजे देशाचो कारभार चलयतलो आनी आयिल्ल्या सर्व लोकांक धानी विकतलो. जुजेचे भाव आयले आनी धरणीक सरपडोवन ताणें ताका नमस्कार केलो. आपल्या भावांक पळयतस जुजेक तांची वळख मेळ्ळी, पूण आपणाक तांची वळख ना म्हणले परी ताणें केलें. कठिणायेन तांचे लागीं उलोवन तो विचारी लागलो, तुमी खंय तावन आयल्यात? तांणी जाप दिली, आमी कानान देशांतावन धानी मोलाक घेवंक आयल्या. उपरांत ताणें तांकां 3 दीस बंदेन दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हळें, हें तुमी करा आनी तुमचो जीव आमी वांचयतले. कित्याक हांव देव बिरांतीचो मनीस. तुमी प्रामाणीक मनीस जाल्यार तुमचे पैकी एकलो तुमकां कैद करून दवरलेले बंदेंत रावूं दी. तुमी हेर वसा आनी मोला घेतिल्ली धानी व्हरून उपाशी पडिल्ल्या तुमच्या कुटुंबाची भूक थांबया. पूण तुमच्या निमाण्या भावाक हांगा म्हजे सरशी हाडा. अशें तुमची उतरां सत म्हूण रुजू जातलें आनी तुमी मरचे नात. हें तांणी केलें. ते एकामेका सांगा लागले, वय आमच्या भावाक केल्ल्या अपराधा खातीर आमी आतां कश्टाता. आमची दया ताणें लालेवन मागतना ताच्या उल्याक आमी कान दिलो ना. देखूनच हे संकश्ट आमचेर आयल्यात. रुबेन तांकां म्हणालो, चेड्याक कांयच वायट करिनाकात म्हणून हांवें तुमकां सांगूंक नावे. म्हजी उतरां तुमी आयकली नात. आतां त्या रक्ताचे लेख आमचे लागीं विसरतात. तांणी उलयल्लें तें जुजेक समजतलें म्हूण तांकां कळीत नातलें. एका दुभाशा मुखांत तो तांचे लागीं उलयतलो. जुजे तांचे तावन पयस गेलो आनी रडलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 33 2 तावन 3 10 तावन 11 आनी 18 तावन 19. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. विणी वाजोवन सर्वेस्पराक हरसिया. 10 सरयांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन विणी वाजोवन उल्हासभरीत ताळ्यान ताका नवाडा. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशें आमचेर देवो तुजी दया. राष्ट्रांच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पर व्यर्थ करता. परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फोळकन सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाक बाळटा. ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संततेक तेंकतात. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशें आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आशिल्ल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तसो तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशें आमचेर देवो तुजी दया. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला. बरी खबर सतमना. आलेलुया आलेलुया.
शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळ 1 तावन 7 पर्यंत. उपरांत जेजून आपल्या बाराशी सांग लागी आपयलें आनी देवसार धांवडोवचो आनी सर्व रोग आनी पिड्याशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या बारा धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रू म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तलोमेव, थॉमस आनी सुकागार मातेव, आल्बेवाचो पूत जाकोब आनी थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरी नाकात आनी सामारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वचा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पसारीत वचा. देवाचें उतर हें: वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आम्हा समेस्तांक खरे आनी गूण भावार्थाचे प्रसंगदार तशेंच समाधानाची हातेरां जावंक ह्या संवसारांत आपयल्यान म्हूण पापा फ्रांसिसान पवित्र सभेक उलो दिल्लो. असलींच आपोवण्याची उतरां आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकता. जेजू 12 अपोस्तलांक विंचता आनी मिसावांक धरता. पातकेजिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. हें तांचे मिसावाचें ध्येय वाक्य. पवित्र सभा एक मिशनरी जावन हें मिसांव पवित्र त्रिनदीच्या नांवान मुखार व्हरता. हें मिसांव मुंदरून व्हरूंक पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हर एकल्याचें काम. हें मिसांव पोंताक पावचे तर आम्हा सर्वांच्या मागण्याची गरज आसा. एक क्रिस्तांव जावन म्हजें कर्तव्य म्हज्या घरांत, वाड्यांत, फिरकेचेंत एक मिशनरी जावचें. हें मिसांव म्हजें न्ही, बगार क्रिस्ताचें म्हूण लेखल्यार मात्र म्हाका जेजू बरी सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणल्या ध्येय वाक्यान धैर्यान परगट करूंक साध्य जाता.